न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। लोकसभा वेंचणूक लागीं पावली तरी अजून उमेदवार कोण तो थारना। जावं तो भाजपान जावं तो काँग्रेस, उमेदवार कोण आसतले हेचो सस्पेन्स अजुनूय कायमूच आसा। तुमच्या गांवान उदक येता, गरमी सुरू जाला आनी उदक येवप कमी जाला। हुर्राकाचो सिजन आतां सुरू जाला। अश्यो वेगवेगळ्यो बातम्यो शिगम्याची बडी धोलार पडोंक लागल्या। अश्यो साबार बातम्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। पूण आयच्या बुलेटिनाची सुरवात करया सुशांता कडल्यान। सुशांत, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? एक म्हत्वाचो विशय जो रशियेंतल्यान येता। रशियेच्या मॉस्को शारांत एक दहशतवादी हल्लो जाला आनी ह्या हल्ल्याची जबाबदारी आयसीस खोरोसान म्हणून जी दहशतवादी संघटना ते संघटनेन स्विकारिल्ली आसा। हे दहशतवादी हल्ल्या फाटली फाटभूंय अशी की रशियान फाटल्या कांय वर्सां सिरियाचेर जे ISIS संघटनेचो जो कब्जो आशिल्लो तातूंत जो सिरियाचो अध्यक्ष आहा ताका मजत केल्ली आनी थंय रशियेन आपले सैनीक धाडिल्ले ISIS आड झुजपा खातीर खंय। हेच फाटभुंयेक लागून ISIS खोरोसान जी संघटना आहा ते संघटनेन रशियेचेर हल्लो केल्लो आसा आनी ह्या हल्ल्यांत सुमार 100 वयर नागरीक मरण पाविल्ले आसात। ते भायर कितलेशेच जाण जखमी जाल्ले आसात, तांकां हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। मरप्यांचो आंकडो अजुनूय वाडपाक शकता। रशियेन बॅकफायर करतना 4 जे दुबावीत आशिल्ले तांकां अटक केल्यात आनी अजून फुडली अपडेट चालू आसा। आतां कितल्या जाणांक मरण येता ते पळोवचें पडटलें। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी सांकवाळच्यान येता। सांकवाळे खंय एक मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा आनी ह्या मेगा प्रोजेक्टाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केल्लो आसा। कितलेशेच विला आनी फ्लॅटांचो ह्या प्रोजेक्टाक लागून थळावी जे लोकांक विश्वासात घेनासतना पंचायतीन हो निर्णय परस्पर घेतिल्लो आसा। खंय आयज जेन्ना मिटींग जाल्ली पंचायतीत तेन्ना सरपंच उपसरपंच आनी जो पंचायत सचिव आशिल्लो तो मदले मदीं उठून गेलो। कोणाकच काय सांगिनासतना तरी लोक रावले थंय, तांची वाट पळयली लोकांनी, पूण तांच्यांनी कसलोच रिस्पॉन्स दिवंक ना। सो हातूंत कितें तरी गुड्डुलसांव आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केल्लो आसा। सो हाजी जी कंप्लेन आसा ती BDO कडेन करतले अशे तरेचे स्टेटमेंट तेंच्यांनी केल्ले आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनान। येस सुशांत, थँक्यू। सुशांतान सांगलेली पहिली बातमी खूप महत्वाची आहे, ती म्हटल्यार आतंकवाद। जगा फुड्यान सध्या सगळ्यात व्हडलें आव्हान खंयचें आसा जाल्यार आतंकवाद। UN रेझोल्युशन जेन्ना मिटींग जाता तेन्ना सुद्दां UNच्या मिटींगेन हो आतंकवाद होच प्रायम विशय आसता। आमी नेक्स्ट या समिधा कडेन। समिधा, तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? मांद्रेच्या नारोबा देवळा कडेन बिगर गोंयकारांचे जायते बेकायदेशीर बांदकाम चालू आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले आसा आनी हातूंत कांय लोकांनी जे आसा आरोप केल्ले आसा। आदलो पंचायत कमिटी जी आसा आनी हातूंत तांकां जायतो घोळ केल्ल्याचे सद्याचे सरपंचाचे म्हणणें आसा। तांणी जायते गुड्डुलेसांव केल्लें आसा, पूण सद्याचो जो सरपंच आसा बाला नायक तो म्हणटा की जरी आदल्या तांकां कमिटीन जरी गुड्डुलेसांव हें केलां पूण आपूण हें खपून घेवचो ना आनी ह्या बेकायदेशीर गजालींक जाल्यार आपूण कसोच पाळो दिवचो ना अशें तांणी स्पश्ट केला। ही सविस्तर बातमी पळयात आमच्या 7च्या बुलेटिनाक। येस समिधानूय सांगलेली बातमी खूप महत्वाची आसा। गोंय ल्हान पण बेकायदेशीर कामांचो आंकडो जर पळयत जाल्यार तो दिसान दीस फुगत आसा। ही बांदकामांक कोणाचो आशिर्वाद मेळटा हे खरें तर चर्चेचो न्हू, लक्ष घालून विचार करपा इतलो प्रश्न आसा। आमी नेक्स्ट या संजना कडेन। संजना, तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? म्हजे कडेन कोलवा दर्यादेगेवेली आसा। आयकॉनीक बीच स्पॉट म्हूण नामना मेळिल्ल्या कोलवा दर्यादेगेची सद्या अवतिकाय जाल्ली आसा। आशी कुशीकचो वाठार बुरसो जाला। तशेंच थंय आशिल्ले चिल्ड्रन पार्क सद्या सोरो पिवपी मनशांचो अड्डो आनी मोगान आशिल्ल्या जोडप्यांची आवडीची सुवात जाल्ली आसा। तशेंच थळावे लोक म्हणटा की मंत्री येतात वयतात पण हाची दखल कोणूच घेयना, म्हणटकून हाची कोलवा दर्यादेग नितळ करचो आनी चिल्ड्रन पार्कान
लायटी ना त्योय लायटी घालून दिवच्यो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. दुसरी बातमी आसा चर्चिल आलेमावान केजरीवालाचेर केल्ल्या कारवाये विशीं एक विधान केलां. तो म्हणटा की दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांच्या आड जी कारवाय जाल्या ती बेश्टीच जावंक ना, कायद्या प्रमाण ती जाला आनी कितें तरी फॉल्ट आसतली म्हणूनच ही कारवाय जाल्ल्याचें अशें विधान ताणें केलां. येस संजना. सो सध्या अरविंद केजरीवाल हांच्या आड जाल्ली ईडीची कारवाय असो ना जाल्या आनी हेर विशयूय आसात जे तापतात गोंयान. आनी महत्वाचो विशय जो आनी एक संजनान लक्षांत हाडलो तो म्हणजे चिल्ड्रन्स पार्कान लव बर्ड्स आनी बेबदे वचपाक लागला, हॉटस्पॉट जाता तेंचो. हे अशें कित्याक जाता आनी पर्यटन खात्याची हेचेर नजर कित्याक ना हेचेर एक्चुअली पर्यटन खात्यान कारवाय करपाची गरज. आमी नेक्स्ट या दिप्ती कडेन. दिप्ती आयज तूं खंयची बातमी केल्या? रश्मी, 19 तारखेक म्हापशें घाटेश्वर नगर रातचे 12:30 वरांचेर एका युपीच्या तरणाट्याचेर जीव घेणो हल्लो जाल्लो. तो जेवल्या उपरांत कितें तरी पासयेक म्हणून गेल्लो, एकटोच गेल्लो आनी तो एकटो आशिल्ल्याचो पळोवन तांणी चाकून घेवन ताका हल्लो केलो. कारण अस्पश्ट जावंक ना आनी ताका गोंयान येवन 1 म्हयनो जाल्लो आसा. युपीचो आसा तो तरणाटो, ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे. आनी ताका हो हल्लो कित्याक म्हणून केला तेंय खबर ना. तो त्या मनशांक वळखय नाशिल्लो अशें म्हणटात की ते सोरो पियेल्ले घडये. हाचो जो FIR जो आसा तो नोंद जाल्लो आसा आनी पुलीस फुडलो तपास करतात. तर दुसरी आनी एक जी बातमी आसा की कालूच म्हापशेच्या मर्चंट एसोसिएशनान कंप्लेन केल्ली. म्हणजे तांची कागाळ अशी आशिल्ली की पे पार्किंग जे वाले आसात ते गरजे शिवाय तांचे कडल्यान पार्क केले सुवाते हे घेतात. पूण आयज चेअरपर्सन जे आसा नूतन बिचोलकरान तिणें सांगिल्लें आसा की जो नवो ह्या फावट जो टेंडर दिला तो नवे कोणाक तरी कंपनीक दिल्लो आसा. सो तांकां सहकार्य करचें आनी जी उरिल्ली सगळी उदरगतीची कामां जी म्हापशे वाठारांत चालू आसा जाका लागून हो त्रास उप्राशिल्लो आसा. सो सगळ्या थळाव्यांनी सहकार्य करचो असो उलो नूतन बिचोलकार हिणें मारिल्लो आसा. येस दिप्ती. सो ही आयची आनी 2 घडामोडी दिप्तीन आमकां सांगल्या. आमी नेक्स्ट या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयची जी बातमी आहा म्हणजे केप्या वाठाराक एक अशी घडणूक घडलेली की रातचे कोणी तरी येवन गाडयांचे हारशे फोडलेले आसा. ह्या लागून तांच्यांनी त्या अनवळख्या मनशाचे कागाळ बी नोंद केला केप्या पुलीस स्टेशनान. तेजेर कारवाय करपाची ही मागणी केल्या थळाव्या लोकांनी. तशेंच कांय म्हयने पयलीं अशीच घडणूक घडयली म्हणून तेंच्यांनी CCTV कॅमेरा लायलेले. पण ते आतां ते अशें म्हणटा की लोक जे CCTV कॅमेरा लायला थंयसर फोडून जी CCTV कॅमेरा ना थंयसर गाडयो फोडलेल्यो आसा. ही जी एक बातमी तुमकां CNPM पळोवपाक मेळटली. आनी दुसरी जी म्हणटा की आतां आमी आयकता की काजवाचे हितून खूब लॉस जाता आनी काजकारांक आतां आपले लॉस आहा ते मागणी करता की सरकारान दिवची म्हणून. बट ह्या काजवा हेका लॉस जाता त्या लागून आतां फेणी आनी हुर्राकाची तेंची आतां दर तो वाडलेलो आसा. ही जी बातमी आहा ती तुमकां CNPM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. गोंयांतले जर कॅज्यू तुमी पळोवंक गेले जाल्यार कॅश क्रॉप ते, पण ती आतां पिकावळ उणी जावपाक लागल्यात. हेचो परिणाम सरळ पळोवंक गेले जाल्यार जमनी कमी जाल्यात. जमनी कित्याक कमी जाल्या जाल्यार जमनी विकपाक लागला. काजू गोंयांतसून कमी जाता, काजूचे हुर्राकूय कमी जाता, दर वाडटात. गोंयांतलो काजू आतां उरोंक ना, काजू दुसऱ्या थंयच्यानूय येवपाक लागला. मे बी फ्रॉम आफ्रिका, न्यूझीलंड हांगासरले काजू गोंयांत येतात. सो निश्चितच कॅश क्रॉप जेन्ना गोंयचो ना जाता तेन्ना तो विचार करपा सारकी बाब आसा. आमी नेक्स्ट या उत्तेजा कडेन. उत्तेजा, आयची म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार आयज पणजे भाटल्या वाठारान एनारिटा अपार्टमेंटान एका गुदावाच्या फर्निचराक उजो लागला आनी उजो लागिल्ल्यान ते फायर ब्रिगेडीक तेंच्यांनी कॉल केल्या उपरांत रोखडीच फायर ब्रिगेड येवन तेंच्यांनी उजो नियंत्रण हाडलो. पण भितर जेंचे ते सामान आसलें ते फर्निचर तयार करपाक लागपी जे वस्तू आहले ते थोडे उज्यान लासून गवर जाले. पण कांय प्रमाणांत उजो पालो पितळान ते वाटयले बीन. रोखडेच तेंच्यांनी हो उजो पालयलो. तो दिवो देवाक कडेन जो दिवो लागलो दिवो लायिल्लो त्या दिव्याक लागून हो उजो लागलो असो अदमास त्या गुदावाच्या ओनरान उक्तायला. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाल्यांच्यान जे पणजेन पे पार्किंग आसा ती स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून बंद करतले असो निर्णय CCPन घेतला. फाल्यांच्यान पणजेन हें जावचें ना, पे पार्किंग घेवचें ना टील 31 मे. हे दोनूय बातमी तुमकां आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. येस उत्तेजा. सो उत्तेजानूय दिल्ली ही अपडेट खूब म्हत्वाची आहा. पणजेन जे कामाक येतात पणजेन जे राबुतो करतात तांकां खबरूच आसतली पणजे आतां स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसतना कशी अवतिकाय जाल्या ती. काम करप बरोबरच आसा पण काम करतना थोडेशे कांय आडमेळी येयल्यात. सो ह्या आडमेळी आड जे पे पार्किंगाचो जो निर्णय आसा तो खरोच म्हत्वाचो आनी इम्पॉर्टंट निर्णय आसा. आमी 7च्या बुलेटिनान तुमच्या खातीर खूब साबार बातम्यो घेवन येतात. बातम्यो अश्यो ज्यो तुमच्या गोंयच्या मातयेच्यो, बातम्यो अश्यो ज्यो तुमच्या काळजांतल्यो, बातम्यो अश्यो ज्यो तुमच्या अवती भोवती म्हणजे आशी कुशीक घडटात. ह्यो बातम्यो तुमच्योच. फक्त आमच्या टीव्हीचेर दिसता आवाजूय तुमचो. विथ कॅमेरामॅन यश अडारकर, हांव रश्मी नरसे जोसेलकर सायनिंग ऑफ.
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीच आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकर सांगाती. गौरांग प्रभू मळकन्नेकार तुमचे मुखार घेवन आयल्यात ह्यो खबरो. गौरांग, सद्याक जर पळयलें आमचे सोशल मिडिया आनी खंय पळयलें, आतां लोक एकच प्रश्न करपाक लागल्यात,